Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यांक येवकार एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना गोंयचे लोक म्हणटाले की गोंयची जी कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री आसा ती खंय पावतली. आमच्या फिल्मांक तितकी क्वॉलिटी ना आनी तशें स्टेजूय ना गोंयान एक एस्टाब्लीश करपाक की गोवन कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री म्हणून. आनी अशें आसता आसतना एक खंय तरी बातमी येता की गोंयचे एक शॉर्ट फिल्म वागरो हे कान्स फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाला. आणि ह्याच गजाली खातीर आमी हे ज्या फिल्माचे जे प्रोड्युसर आसा राजेश पेडणेकार आणि आमच्या खातीर राजू भाई हे आमचे वांगडा आसा. तर राजू भाई कशें दिसता तुमचे एक फिल्म कान्स सारक्या फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाता. थँक्यू. एक म्हणजे कान्स सारके फिल्म फेस्टिवल जे जगान नावाजलेले आहा आणि हांव सदांच म्हणटा कान्साचे आनी गोंयचो संबंद म्हणजे कान्स इज ऑलमोस्ट द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड आनी तें सुद्दां समुद्रा देगेत आहा. आणि म्हणून गोंयचे इंटरनॅशनल म्हणजे इंडियन फिल्म फेस्टिवल जे इंडियाची प्रायड जी आसा तें सुद्दां परमनंट वेन्यू गोवा धरपाचें एक्चुली म्हाका दिसता एक संबंद आशिल्लो. म्हाका दिसता सी म्हणजे आमचो समुद्र, थंय समुद्र हांगाय समुद्र. आतां ह्या फिल्म फेस्टिवलान जे सिलेक्शन जालां ती खरंच आनंदाची बातमी आसा. बिकॉज अशा मोठ्या फिल्म फेस्टिवलान तुमकां एक्सेप्ट करता, तुमची फिल्म एक्सेप्ट करता तेंच एक व्हडलेपण आसता. आणि सो सद्या आनंदच आहा. आतां सगळ्यांक कळना म्हणटा तूं. तुमच्या फिल्माचें नांव जावन आसा वागरो. हेजो मिनींग कितें, अर्थ कितें ह्या नांवाचो? वागरो म्हणजे प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. म्हणजे खुबश्या गांवांनी एक हें आसतालें, खंय बळी दितात, थोडे कोंबो दितात आनी कितें तरी एक बळी दितात न्ही, तो एक पर्टिक्युलर जागो आसता, त्या जाग्याक वागरो म्हणटात. सो हें जें नांव आसा वागरो हें तुमच्या फिल्माक रिलेट कशें करता? हय, ते फिल्माचे स्टोरी प्रमाणे आयला तें. म्हणजे देर इज अ लव स्टोरी, एक दोगांची चलो आनी चलयेची लव स्टोरी आहा. आनी त्याच्या संदर्भान वो वागरो म्हणजे वागरो प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. सो दे आर एट द प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. सो जेन्ना लोक जेन्ना फिल्म पळयतले, ही शॉर्ट फिल्म पळयतले, तेन्नाच तांकां कळटलें की ताजो अर्थ कितें. सो ह्या फिल्माची सुरवात खंयच्यान जाली आनी तुमी खंयच्यान कनेक्ट जाले ह्या गजालीक? हें फिल्म साईनाथ उस्कयकरान एक प्रतिभावंत डिरेक्टर, यंग डिरेक्टर बॉय, सो ताणें केला. ताजी स्टोरी ताणें डायलॉग स्क्रीन प्ले बी ताणेंच केला. आनी तांणी ही फिल्म तशी प्रेजेंट केल्ली आनी एका मडगांवां रविंद्र भवनान जाल्ली ती. आनी ती म्हाका खूब आवडलेली. हांव ज्युरी आशिल्लो तेन्ना आनी तेन्नाच म्हाका दिसलें ही फिल्म खंय तरी फुडें पावपा जाय आनी ह्या फिल्माचें मातशें आनीक एक फायननेस जावपा जाय. तो म्हणून हांव ताका अप्रोच जालो. आनी ही सगळी टीम आसा, व्हेरी यंग टीम. एक्टर्स श्रवण फोंडेकार, सोबिता कुडतरकर आनी बाकीचे जे एडिटर, एवरीबडी इज व्हेरी इंथुजियास्टीक आनी टॅलंटेड. सो हांव अप्रोच जेन्ना जालो ताका सांगलें की आय वूड लायक टू टेक दीस फिल्म ऑन द बोर्ड फॉर मी. बट म्हाका चेंजीस करचे पडटले तातूंत की खुबशे थोडे टॅक्निकल गजाल आसा, इन टर्म्स ऑफ थोडे सीन, मागीर इन टर्म्स ऑफ कलर करेक्शन आनी सावंड डिझायनींग. हातूंत म्हाका म्हटलं फेरफार म्हाका करचो पडटलो इफ वी हॅव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लॅटफॉर्म लायक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. सो तो एक बरें जालें की ह्या मागीर सावंड डिझायनर म्हणून ह्या फिल्माक हांवें हाका अप्रोच केला, म्हजो फ्रेंड इश्ट बिश्वदीप चॅटर्जी मुंबयचे, हू इज अ सावंड डिझायनर एंड 4 टायम नॅशनल अवॉर्ड जाका फावो जाला. तो म्हणजे ही इज डन बाजीराव मस्तानी, पिकू, 3 इडियट, मुन्ना भाई, संजू, उरी अशा सारके एकदम नावाजलेले चित्रपट तो सावंड डिझायनर आहा. सो ताका जेन्ना ही फिल्म धाडली, हांवें म्हटलं सर आय वॉन्ट यू टू डू दीस फिल्म. मागीर तो म्हणलेलो पयली फिल्म दाखय म्हणून.
सो हांवें ती फिल्म दाखयली. सो ही वॉज व्हेरी हॅपी. आय सेड येस राजेश, आय डू दिस. सो ही केम ऑन द बोर्ड. बिकॉज ताज्या सारको मनीस बोर्डार येता म्हणटा ती फिल्म एक वेगळ्या लेवलार पावता. बिकॉज वेन यू हॅव टू गो टू इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक जेन्ना वता तुमी, सो ज्युरीज ऑर ऑडियन्स एंड ऑल दॅट लुक्स ॲट सिनेमॅटीक लँग्वेज आसाच, हाव यू हॅव पुट इट, पण जो टॅक्निकल आस्पेक्ट्स जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. तो थंय पळयतात ते. आनी मागीर एक कलर करेक्शन आशिल्लें जो 2 वेळा केरला फिल्म फेस्टिवलाक जेन्ना जाका मेळ्ळा तो लिजू प्रभाकर. ते हे दोगूय जाण म्हणजे पयली फिल्म जी के सेरासारा जाका नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लो, दे वेर असोसिएटेड विथ मी बिकॉज ही वॉज अ सावंड डिझायनर एंड लिजू वॉज कलर करेक्शन केल्लें. सो ताकाय दाखयलें. सो ही सेड ओके राजेश, लेट्स डू इट. दीस इज 10-minute फिल्म आनी लेट्स डू इट. सो तेय एक हिरेरीन भाग आयले आनी एक कोणाक तरी यंग टिमीक एक प्रोत्साहन आनीक दिवपाचें. आनीक साईनाथ व्हेरी टॅलंटेड. आय सेड तो आतां सद्या FTI पुना थंय आसा, शिकता तो. सो आय सेड लेट्स डू इट. आनी म्हणून आय हॅव ओनली पूट द पझल प्रॉपर, म्हणजे एक टुगेदर, एवरीबडी टुगेदर टू क्रिएट अ मोर बेटर अँड ब्युटिफूल फिल्म. तुमच्या फिल्मांक ह्यान पयलीं नॅशनल अवॉर्ड्सूय मेळ्ळा आनी नॅशनल अवॉर्ड्सा वयल्यान डायरेक्ट कान्स, हें कशें काय? ना, अशें प्लॅनिंग नासता की नॅशनल अवॉर्ड मेळटकूच कान्साक पावतलोच अशें. म्हाका अशें फिल्म करपाक आवडटा जे पयलीं म्हणजे म्हाका समाधान मेळटलें. आनी खूब वर्सां थिएटर केल्ल्यान एक विजन येता की एक सीन्स विजन और एक फ्रेम विजन, और कदाचित आतां फिल्म करतना त्या फ्रेम विजन येता, टॅक्निकलिटीज तातूंत इनवॉल्व जाता. बिकॉज आय एम नॉट बीन ओनली एन एक्टर फॉर दॅट, पण तातूंत इन ऑल डिपार्टमेंट लायक एडिटींग आसूं, सावंड आसूं, कलर आसूं, स्क्रिप्टींग आसूं, डायलॉग आसूं, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान हांव काम केलां. सो एक एक्सपिरियन्स वाडत वता. आनी तातूंत म्हटलें हें आतां नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, पण आनीक कितें तरी बरें करचें, आनीक कितें तरी जेणे करून म्हाका समाधान पयलीं मेळटलें. सो त्या खातीर हें जेन्ना आयलें, आय सेड लेट्स डू इट. सो आतां फिल्म जालें, आतां खंयच्या फेस्टिवलाक धाडपाचें. सो साईनाथाक म्हटलें, हांव म्हटलें पयलीं व्हडल्या फिल्म फेस्टिवलाक धाडटलो. आय सेड आय लायक टू एम बीग, ड्रीम बीग. हांवें म्हटलें त्या प्रमाणे म्हटलें आमी वाटचाल करुया. म्हटलें कांयच वचना आमचें. म्हटलें वी हॅव टू जस्ट पूट फॉर द फेस्टिवल्स. सो त्या प्रमाणे त्या फेस्टिवलाक मागीर आमी एंट्रीज घातली. जशें कान्स आहा आनी खुबशे आतां फिल्म फेस्टिवलाक घातल्या, जाचो रिजल्ट आतां फुडें येवपाचो आहा. सो पयलोच कान्साचो आयलो आनी म्हाका, आमकां सगळ्यांक आनी स्पेशली गोवन्सांक आमकां हो जॅकपॉट लागलो. पळोवपाक गेले जाल्यार सद्या तरी गोव्यान फिल्म मेकिंगाक जाल्यार प्रोड्युसर जावं एज अ राजेश पेडणेकर कोणूच हात धरूंक शकना अशें आमकां तरी दिसता. सो जे आमचे अपकमींग जे प्रोड्युसर्स आसा, फिल्म मेकर्स आसा, तशे अपकमींग डायरेक्टर्सूय आसा, तांकां तुमचो मेसेज कितें आसतलो? ना, बेजिकली हांव जेन्ना चिंत्ता की हांवें कितें खूब व्हडलें केलां ऑर समबडी हॅज टू फॉलो मी, अशें हांव केन्नाच धरना. बिकॉज हांवूच पळयता कोणाक कोण दिसता काय म्हणून, जाका हांव अप्रोच करून ताचे कडल्यान कितें शिकपाक मेळटा. सो जेन्ना, बिकॉज हो जो अप्रोच दवरता तोच फुडें पावता अशें म्हज्या बापायन सांगलां पयलीं म्हाका. बिकॉज हांव क्रिकेट खेळ्ळा, क्रिकेटान खुबशें सक्सेस मेळ्ळें रायट फ्रॉम द एज ऑफ 15. मागीर ड्रामान आयलें, ऑफकोर्स आतां एज अ प्रोफेशन वास्तुशास्त्र आसात म्हजें. आनी सगळी कडेन म्हणजे मुमेंट यू गो फॉर यू स्टार्ट गेटींग सक्सेस, यू हॅव टू बी मोर ग्रावंडेड ऑर एल्स द सक्सेस इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड. म्हणून साईनाथाकूय सांगलां की हे मोमेंटरी सक्सेस, रायट नाव यू एन्जॉय इट अँड लेट्स पुट द एनर्जी टू डू समथींग मोर बेटर. आतां आनीक कोण जेन्ना फिल्मां करता भितर,
फिल्म करता तेन्ना एक अप्रोच आहा की फर्स्ट ऑफ ऑल गूड टीम, गूड सिन्सियर अप्रोच आनीक जे स्टार्ट विथ स्क्रिप्टींग, दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें म्हटलें तुमच्या मदीं दवरनाका. अशे खुबशे स्क्रिप्ट रायटर आसतले, खुबशे तांकां दाखया. अनलेस अँड अनटील एट द स्क्रिप्ट लेवल तुमची तें स्ट्रॉंग जायना, तुमचो जो कितें सांगपाक सोदता तें स्ट्रॉंग जायना, तो पर्यंत तुमी फिल्म करपाक हात घालनाका. सो दीस आनी कोणाकूय अप्रोच करपाक एक्सपिरियन्स पीपल हू आर इन टू स्क्रिप्ट रायटींग और स्टोरी टेलिंग, don't get afraid or shy to approach them to have a advice. म्हाका दिसता that is the way somebody can learn. हांवूय तसोच शिकला. सो म्हाका अशें दिसता I can only tell that I think this is the better way of learning. भाई तशें तुमी सांगलें की आतां फुडें तुमी आनी वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवलांनी हे फिल्म घालपाचें आसा. तुमचे ह्या वाटचाली खातीर आमचे कडल्यान बेस्ट ऑफ लक. आणि हे आशिल्ले राजेश पेडणेकार, वागरो ह्या फिल्माचे निर्माता. आणि अशाच वेगवेगळ्या अपडेटा खातीर पळयत रावा प्रुडंट.